गोवा 365 च्या कोकणी खबरां चित्रात येवकार। हांव श्वेता गांवकर। सुरवेक हेडलायन्स। मयेचो पिळगांव आनी नार्वे वाठार अजूनय उरला मागास। कोयराच्यो राशी आनी काळख्या रस्त्यांची कोंबो जम्बो ऑफर। रस्त्या कुशीक पालिका कर्मचारी लासतात कोयर। धुवर लोकांचे भलायकेक घातक। फकत नोटीशी काढून भागचे ना। या सप्तकांत चढावत तापमान 35 डिग्रीच्या लागसार। बिरेस्तार मेरेन चढावत आनी उणे तापमान वाढू येता 2 डिग्रीन। परत शुक्रार शेनवार मेरेन तापमानात 1 ते 2 डिग्रीन उणाव। आनी आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। आदीच कोयराक लागून वातावरण प्रदूषित जाला। ते भायर कोयराक उजो लागिल्ल्यान वायू प्रदूषण वाडपाक लागला। देखून पर्यावरण आनी खास करून लोकांचे भलायकेक धोको निर्माण जाला। मडगांव पालिकेचे कामगार दिसपट्टे कोयराचे राशी रस्त्या कुशीक लासतात, जे धोक्याचे थारू येता। प्रदूषण नियंत्रण मंडळान गंभीर दखल घेवची। फकत नोटीसो धाडल्यो म्हण जायना। पालिका नितळसाण समितीचो अध्यक्ष सावियो कुतिनोन सांगले। आता स्वीपराचे तुमगेले थोडे स्वीपराचो जे गार्बेज सकाळ फुडें ते गार्बेज कलेक्ट करता आनी सगळे रस्त्याचे सायडीक उजो घालता। हेजेर तुमी तांकां कितें इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा उजो घालपाक? आज आमगेले स्पेशल अजेंडा आसलो रिगार्डिंग स्विपींग। आमचे लेबर सकाळी क्लीन करता, सकाळी निवळ करता, दनपारां निवळ करता। सो जेन्ना ते निवळ करता आनी उज घालून मुखार वता आनी उज घालून जे सरावंडींग कितें आलें पळयना उज घालून गेले आनी कितलेशे व्हेकल जावं कितलेशे कितले लोकांचे हें आसता तो ती उज पेट्टा। सो हेजेर आमी आज स्पेशल एजेंडा घेतला की आमी तांकां सांगलां जेन्ना हायकोर्टा ऑर्डर आहा ओपनली उज घालपा जायना आनी लोकांक त्रास जावपा जायना। जे आमचे पॅलेस्ट्रियन गाडी घेवन वता, लोक चलोवन वता, तांकां खुबशे त्रास जाता। सो हेजेर आमी तांकां सांगलां की तांकां ते कित्याक लागून आमी विचारलें तांकां तुमी कित्याक लागून हें घालता उज घालता। ती सांगपा लागली की जेन्ना आमी काम करता फिटींग करता तेन्ना आमचे कडेन येना एक पांच बस आसना, फक्त सान्नां ती पासून सान्न आमची जी आमी घरा कडच्यान हाडटा म्हणून ती आमी सांगता। सो हेजेर आमी तांकां सांगलां। सर्व आता पहिले ते स्वीपर आसता ते स्वीपर सकाळ फुडें हांगा स्वीपर झाडू मारता आनी ते रस्त्याचो कचरो आसा ते एकठांय करता आनी उजो घालता। हेजेर तुमकां कितें म्हणणें आसा? अशें घालपाक जाता तांकां काय तांकां? एक म्हणटे इट इज सामकें कन्फर्म की वेस्ट बर्निंग जे लासपाचें आसा त्या प्रकार इट इज देर इज अ बॅन ऑन सच बर्निंग ऑफ वेस्ट। हें सामकें कन्फर्म कळ्ळें। देर आर रुलिंग्स, कितलेशे रुलिंग्स आसा हेज्या पयलीं। आतां सेकेंडली बर्निंग कित्याक हें आसा बॅन आसा कित्याक ताजें पोल्युशन जाता आनी पोल्युशन ना जावपा कारण हें पळोवपाक कोण आसा आमच्या ऑथॉरिटी? पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड। आमी हेज्या पयलींय म्हणलें आज परतूनय म्हणटा दीस इज नॉट अ पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड बट पोल्युशन क्रिएटींग बोर्ड। आनी हो पोल्युशन क्रिएटींग बोर्ड जो आसा इट इज अ टुथलेस टायगर। आमी हेज्या पयलीं कितले फावट पळयल्ले आहा की पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड फायन म्हण मारता, 1 कोटी फायन मारता, 1.2 crores फायन मारता, 25 लाख फायन मारता। पूण आज पासून पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान एक पूण फायन आपलोच जो फायन घातिल्लो तो केन्ना रिकवर केला? करूना। सो तेका लागून आमी म्हणटा इट इज अ टुथलेस टायगर। आतां म्युनिसिपालिटी जे स्विपर्स इवन आमी गार्डनां पळयल्लें आसा हेज्या पयलीं आनी कितलेशे ब्लॅक स्पॉट्स आहा तेजे वेस्ट गार्बेज आसा ते लासतात वीच इज बॅड इन लॉ कळ्ळां। आनी हें जावपा कारण कितें? हें जावपा कारण कित्याक आमचें वेस्ट मॅनेजमेंट जे म्युनिसिपालिटीचें आसा इट इज टोटल फेलियर। आतां कितले बडाय सांगू की बरें चलता म्हणून पूण टोटल फेलियर। आज जे वेस्ट सोंसऱ्यार पावता तितूंतली म्हाका दिसता 20 to 25% वेस्ट जोडोवन काबार करतात, तो सोंसऱ्यार पावत ना। नाजाल्यार हें खंय तरी बंद जावपा जाय। आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक सांगपा सोदता आमी मातशें जागी जा, तुमी आसून कांयच फायदो ना। फक्त तुमकां हें दिलें कंप्लेन दिली जाल्यार तुमी एक नोटीस धाडटले काय आनी कांय ना। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, श्वेता गांवकर आनी संगीता ओली। मयेच्या पिळगांव वाठाराक कोयर आनी स्ट्रीट लायट असो समस्यांची कोंबो ऑफर मेळ्ळ्या। पिळगांव ते नार्वे पुराय रस्त्यार खांबे आसात पूण लायटीच नात। काळखाक लागून अपघात जातात। दुसरे वटेन रस्तोभर कोयराच्यो राशी दिश्टी पडटात। स्वच्छ नितळ गोंय अभियानाचो वारकरी आशिल्ल्या मयेच्या आमदाराचे पिळगांव नार्व्याचे लक्ष ना हे जाणवता। पळयात महेश गोवेकारान दिल्लो रिपोर्ट। गार्बेज प्रॉब्लम हो एक मोठो प्रश्न जाल्लो आसा। पंचायत
आनी म्युन्सिपालिटी प्रयत्न करता, पण जे रस्त्यांचे गार्बेज आमकां दिसता ती खंयसून येता तीच कळना. तशेंच गांवांनी शहरांनी आतां एक जाल्लें आसा. शहरांनी पयलीं गार्बेज दिसतालें, आतां गांवांनी मोठ्या प्रमाणान गार्बेज दिसपाक लागल्या. आमी आसा नार्वे पिळगांव ह्या रस्त्याचेर. हांगासर खुबश्या प्रमाणान गार्बेज रस्त्याच्या कडेक उडयल्ली आसा. कोण उडयता काय खबर ना, पण पंचायतीनूय हेजेर लक्ष दिवपाक जाय. तशेंच जे हायजिनीक प्रॉब्लम आसता लोकांक, जे गार्बेजीचे कोणी कॅन्स आनी कितें डंप करता हांगा हाडून, ते कोण ते उडयता काय खबर ना, पूण ताचेर लक्ष दिवपाक जाय. तशेंच हांगा लायटूय ना अशें लोकांचे मागणी आसली की लायट घालपाक जाय. तेचोय फायदो घेवन कोण तरी उडयता अशें दिसता आमकां. हांव स्थानीक पंच ह्या नात्यान म्हाका खूब लोकांची मागणी आसली खूब वर्सां पयलीं. पिळगांव ते आमच्या पिळगांव पंचायती कडसून जी पब्लीक टँक आसा ते स्ट्रीट लायटी आमच्या खांब्यांक ना. खांब्यां आसा पूण ती खांब्यांक एकूय लायट ना आनी असो अंधार जाता आनी हो एक्सिडेंटल झोन कसो आसा. जनावरां मदसून येता आनी रातचे एक्सिडेंट जावन खूब इंजर्ड जाल्ले आसा. कालूच एक 25 तारखेक एक भुरगो कामा वचून येतालो 8 सुमार, मदींच साळ येयली आनी तो प्रज्योत मुळगांवकार म्हणून इंजर्ड आहा. सद्या ताका एडमीट केल्लो आहा हॉस्पिटलांत. भरपूर मार भरलेलो आहा. तेन्ना हांवें एक ठराव घेवन पंचायतीन दिल्लो आसा की आमच्या आमदारान ह्या आतां फुडाकार घेवन हे करपाच्या मार्गार आसा. तेन्ना ही एक कळकळीची विनंती आहा की आमदाराक, स्थानीक आमदार आमचे आहा प्रवीण शेट्टी की ह्यो विशय हो तेणी तडीक लावन ही जी लोकांची मागणी आसा पळय तेतून लक्ष घालून हो प्रकाश ह्या रोडाक दिवचो, जेणे करून येवपाचे वचपाचे नार्वे टू पेगांव हे लोकांक बरें पडटलें. आता जे स्थानिक पंचान जे सांगला, जे हांगासून लायटीचे जे हांगासून आमी चोडणा फेरयेक वयता आनी खुबशे लोक हांगासून चोडणा वयता पणजे वचपा खातीर, आनी हे हाका लायटी नासल्या कारणान कोणाचे तरी एक्सिडेंट जाता हांगा आनी थंय गंभीर हे परिस्थिती हांगा. तेन्ना हे लायटीचे जे आश्वासन आमच्या आमदारान दिला ते बेगीनच्या बेगीन मातशें करचें. न्ही आतां टर्न आसा थंय कितें प्रॉब्लम? टर्न आसा थंय म्हणजे कितें आहा, थंय आतां ही झाडां वाडल्या, मेन म्हणजे झाडां खातीर रोड फुडलो दिसना आनी दुसरें लायट ना. ती मातशें बेगीनच्या बेगीन आमदारान आमचें मातशें हें करचें कामाचें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कुणय चिकलपाणच्या खाजन शेतात खाणे करून आदले शेतकार समितीन जशी वाट लायिल्ली तशीच जुव्या काटाराच्या शेतांची वाट लावपाची तयारी चल्ल्या. शेतांनी खारें उदक रिगलां, ताका लागून चिकलपाण बंदाऱ्याचे कामय आडखून पडलां. कुणयचे थळावे शेतकार संघटनेन आरोप केल्यात. शेजारच्या जुव्या कटार शेतकार संघटनेन तांच्या शेतांतल्या खाऱ्या उदकाचो सांठो भरतेच्या वेळार मानशेची कवडां उक्ती करून नुस्तेमारी खातीर शेतांत बेकायदेशीर रितीन उदक सांठोवन दवरला. फाटल्या म्हयन्यांत कॉन्ट्रॅक्टरान 1 किलोमीटर लांबायेचो बांद बांदपाक आरंभ केल्लो, पूण शेतांत खारें उदक सोडिल्ल्यान बांद बांदपाच्या कामांतय आडमेळी आयल्यात. जशें आमचे खाजन शेत चिकलपाण्याचे खाणे करून पाड घातलेले पळय न्हू फाटल्या कमिटीन, तशेंच आतां परत जुंये कातरूय तेच हे करता, शेतां पाड घालपाची तयारी करता. सो म्हणून मेन मुद्दो आमचें शेत पाड पडलां तशें तें शेत पाड पडचें न्हू म्हणून आमी हांगसर येयल्या. तशेंच आमकां हांगसर हे पळय आमचो बांदाची तयारी चलता, म्हणजे माती घालता आमी सगळो बांद स्ट्रेंथनिंग चलता गव्हर्मेंटा थ्रू. सो तेकाय आमकां भरपूर त्रास जाता, आमचे ट्रक रोमता म्हणून मुद्दम तुमकां आपयल्याक आमी रिपोर्टरांक. सो हांव दाखोवंक सोदतां की हे सायडीच्यान आतां जुंयाम कातरचें शेत, तेजे जे चेअरमॅन आसा व्यंकटेश गावडे म्हणून आनी कमिटी मेंबर आहा सुरेश कामत, हेंच्यांनी आतां इल्लिगल एक्टिविटी हांगसर हे सायडीन चालू केल्ली आसा. हे उदक आतां भरलां, एक्चुली हांगसर आतां भाट पडपाक जाय, आतां सुकतीचो टायम, सो सगळें उदक भायर वचोन इतकें म्हणल्यार भाट पडपाक जाय, पूण आजून तें पडलेलें ना. आनी तशेंच आमच्या वटेन तुमी पळयशी जाल्यार आमची सगळी भाट पडल्या फूल, कारण आमच्या शेतांसून हितून खावटी 2 आसा तितूनच्यान आमकां उदक येता आनी सुकलें म्हणटकीर तें परत आशिल्लें तशें वयता. तुमी पळयशी जाल्यार हांगसर आमकां फ्लो आसा, उदकाक फ्लो दिसता. सो तो फ्लो पळयल्यार दिसता की उदक भायर वयता म्हणून. आनी हे सायडीच्यान तुमी पळयशी जाल्यार तें उदक तशें स्टेबल आसा, एका जाग्यार आसा, व्हांवना म्हणटकीर तेका फळी घालून तेंच्यांनी सराज मारून आडयल्या. ऑलरेडी आमी फोटोज काडलेले आहा, क्लिप काडलेले आहा ते मानशेचे.
ते तुमकां आमी दिता. शेतात खारें उदक आडायल्ल्यान लागसारच्यो बांयो खाऱ्या उदकाच्यो जाल्यात. कांय जाणांनी शेतां करपाची सोडून दिल्यात. हेर शेतकारांनी तेच सांगले. आयकात तेंच्यो कागाळ्यो. पयलू हे सरकाराचे अभिनंदन करता की आमचो तेणे बांद करपाक एक आमकां मोठो आदार दिला. दुसरी गोष्ट आयज 4 वर्सां जाली ही शेतां सबंद पेड्ड्यार जावन गेल्ली आनी हे आयज सरकारान आमकां दिल्ले कारणान आमी हे चालू जाला आनी आयज हितूंक हे उदक पळय दिसता, सगळें दिसता म्हणलें. आनी आमचो फ्लो पळया हे सायडीच्यान सगळें सुकलेलो आसा. उदक सारकें कळटा आनी वयता तें सुद्दां उदक दिसता. तेवूय बीन आमचे खावटे पडलेले आसा त्या हितूंतल्यान उदक वयता आनी तेंची मानस आसून तेंच्यांनी पॅक केला. आतां वचोन विचारलें आमी दोगांनी, तरी आसतना वेंकटेशान आमकां विदेशान सांगलें, वेंकटेशान आतां आमकां उत्तर दिलां. पॅक केला म्हणजे कितें केला? पॅक केला म्हणजे सराद मारल्या, सराद मारल्या, खाणे करता. खाणी करता. उदक भायर सोडनाक. ना उदक येवच्या टायमार भितून जेन्ना उदक येता तेन्ना ते उदक भितून घेतात आनी ते स्टोर करून दवरिता म्हणजे खाणे करतात. फुडल्यानसून तांकां पायपां मारतात आनी ताका त्यो फळयो घालता आडव्यो सारक्यो. म्हणजे उदक भायर वचूंक दिनात. ना भायर वचपाक दिना. म्हणजे सुंगट शेतांनी पसोवपाक जाय. हितून शेताक सामको मार बसता कित्याक शेताची सगळी धुल्लट जाता, धुल जाता सगळो आनी ताका पीक येयना. अशी करून शेतां पाड घालतली आहा. तशेंच तेंगेले फाटल्या दिसांनी थंय बांयो बियो जितक्यो आहा पळय न्हू तितून सगळ्यांनी खारें उदक पावता. थंय पिवपाक उदक आसना, नळाचेर अवलंबून आसता कित्याक थंय सकयल शेत रोयना तर शेत रोयना ते. शेत रोयना म्हणल्यार थोडे रोयतात पळय न्हू तांकां ते कॉन्फिडन्सान घेत ना. आमकां जाय ती आमी आपली दादागिरी करतात. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, जवाहर बर्वे आणि शिवानी सांगेलकार. सरकारी यंत्रणा धळमळीत जाल्या. खास करून भौशीक कामांचे बाबतीत कोणाचे कोणाक पडिल्ले ना. मिडिया जगार घालता तेन्नाच संबंधित अधिकाऱ्यांक जाग येता. गोवा 365 कोरगांव पेडचे वाड्यार उदकाचे चेंबर उक्ते सोडला ते दाखोवन दिले आनी 24 वरां भितर तांचे धापणी पडली. आता उदक केन्ना जाग्यार पडटा पळोवपाचें. आयकात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट. गोवा 365 कालच एक पेटेच्या वाड्यार जे चेंबर उदकाचे चेंबर आसा PWD डिपार्टमेंटाचे ते वयता ते तेंच्यांनी पयलीं खणून दवरलेले आनी गोवा 365 तेचेर उजवाड हाडटकूच ते हालीं फाटल्या 8 दिसांक सगळे बांदून काडले सिमेंटान आनी ते ओपन सांडलेले. परते काल गोवा 365 परते एकदा हायलायट स्टोरी केली की सगळे जे चेंबर आसा ते ओपन आसा आनी डेंजर टू जे कोण ड्रायव्ह करता गाडयो तांकां. आनी ती आमची स्टोरी तर गोवा 365 अजून चालू आसा. अजून 24 वरां जावंक ना पण डिपार्टमेंटान आतां तेचे सिमेंट ब्लॉक घालपाक स्टार्ट केल्लेले आसा. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आणि शिवानी सांगेलकार. काल सांजे ढवळी फर्मागुडी 4 लेन हायवे कुशीची 3 मीटर लांबयेची राखणे वणत कोसळून पडली. बरें म्हणून बरें एक सान भुरगे अपघातांतल्यान वाटावले. हे पोरणे जाल्ले राखणेवंटीचे काम बाबत केला देखून नव्यान ती मुळासावन हुमटावन पडली. आता ती नव्यान उबारची पडटली, थळावे पंचायतीन सांगले. धवळी फर्मागुडीच्यान वचपी 4 लेन हायवेची राखणे वणत शशिकांत कवळेकाराच्या घरा मुखार कोसळ्ळी. एक ल्हान भुरगे थंय खेळटाले. कांय वेळा आदी ताका घरात आपयले. त्या उपरांत 100 मीटर लांबायेची ही वणत कोसळ्ळी. ही भुरगीं वता हे मातशें तेजे पयलीं येयला तेका घरान घालला हांवें रस्त्यार. आदले बांदकाम बाबत केल्ले हे पंचायतीच्या नदरेक आयला. तांणी नव्यान ही वणत बांदून घेवपाचें थारायला. रेलिंगाची गरज आसा कारण हे सकयल डीप आसा त्या कारणान रेलिंग जाय. सपोर्ट ब्लॉक काडपाक गरज आसा. इवन हे सपोर्ट काडून बरें जर रेलिंग लायल्यार चड बरें. कित्याक ते वयल्या वयर थापल्या तांकां बॉन्डिंग बरोबर ना आणि ते बेश्टे जाणून दवरल्याक दिसता पळय सारकें. आनी ते वायब्रेशनान ते लूज जाता. तुमी कितें लेटर बी करतले पंचायत थ्रू? आमी लेटर करता आनी इंजिनियरा आपूण एक इन्स्पेक्शन जॉयंटली करून घेता. तेंच्या घरा म्हाका 60-70 वर्सां क्रॉस जातलें आतां आनी हायवे आतां 20 वर्सां जालीं. तेजे उपरांत हो हायवे जाला. आयज ही धड कोसळून पडली. खरेंच म्हळ्यार खूब हानिकारक आसा. तेंची ल्हान भुरगीं हांगा घरांत आसा. ती भुरगीं दोगांय सायडीन धांवून खंय उठल्यान वता आनी ताजे पयलीं बी त्या भुरगीं ते उठल्यान धांवून गेल्लें आनी ताजे उपरांत खंय धड पडली. म्हाजें इतलेंच मागणें आसा की हांगासर एक कट्ट रेलीन घालचें. ती हॉटेल दुसरी आसा ती पडपाची थोडे आसा हॉटेल पळय केन्ना कोण सांगूं येना
तो आमचो भाव आसा थंय तो तेजें जें काम आसा कपड्यांचें तेंच एक कसो करता आनी ती थोडक्यान कसो तें हांव सांगूंक शकना. त्या खातीर म्हाजें एक मागणी आसा आमी आयज नॅशनल हायवे करतलीं आनी वांगड्यान आमी डिस्कशनूय करतलीं आनी बेगिनच्या बेगीन हें काम करपाचें तें मागणी करून हें काम आमी करून घेतलें. वार्ड नंबर 6 हांगासर एक कोसळ्ळेलें आसा ते व्हायब्रेशन जाता आनी फुडलें सुद्दां ते कोसळपाचें आसा. तेन्ना ताबडतोब हेजें तुमी कितें तरी करपाक जाय आनी तुमी ताबडतोब हे सारकें करून तांकां PWD मिनिस्टरान हे हेतून लक्ष घालपाक जाय आनी जाता तितले बेगीन करपाक जाय. नॅशनल हायवे हय हो नॅशनल हायवे हांगासर तेची ल्हान ल्हान भुरगीं आसा ती सायडीच्यान तेच्या घरा कडल्यान ते सायडीच्यान ती भोंवतात आनी तेजे थंयसरूच ते बांदलेले आसा आनी हय पायवाट आसा तेंची आनी ती तेंची कामूय बी करता थंय आनी तेंची बांय बी आसा थंय आनी ते सायडींतल्यान तेंची पायवाट आसा. तेन्ना हेजेर तुमी ताबडतोब हेजेर तुमी लक्ष दिवचें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, जवाहर बर्वे आनी शिवानी सांगेलकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गांवकरवाडो मुळगांवचे देवी केळबायचो वर्धापन दीस व्हडा उमेदीन भक्तगणांनी मनयलो. ह्या निमतान शिरोडवाडी मुळगांव वेताळ प्रासादीक नाट्य मंडळान निष्पाप हे दर्जेदार नाटक सादर केलें. सशक्त अभिनय आनी प्रभावी सादरीकरणाक लागून नाटकान बरीच उंची गाठली. गांवकरवाड्या वयले देवी केळबाईचो वर्धापन दीस सोमारा विविध धार्मीक, सांस्कृतीक आनी कलात्मक कार्यावळीच्या सांगातान जालो. देवीक लघुरुद्र, अभिषेक, आरत, महाप्रसाद, नामस्मरण जाल्या उपरांत राती दत्तात्रय बर्वेन दिग्दर्शीत केल्ले निष्पाप हे प्राध्यापक दिलीप परदेशीचे नाटक सादर जाले. पळोवया प्रभावी तरेन सादर जाल्ल्या नाटकांतले कांय वेंचीक खीण. दोन दिवस कडकडे दूध पडलं म्हणजे सगळं व्यवस्थित. 6 महिने दुपारपर्यंत सगळी गमत आहे. त्यामध्ये 6-5 तरी जगतील की नाही शंका वाटतच आहे. हाँ तू हंसे काय लेकिन सचमुच यार भाभी हमें एकदम पसंद आ गई है. इससे पहले मैं इससे मिलता तो आज ये तेरी भाभी होती. क्रिसमस हमारे साथ है. धन्यवाद देना करें. बरोबर काही पाहुणे मंडळी. गुड 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 साठे. अरे त्याला भेटायचं केव्हापासून माझ्या मनात होतं. रोजवणमध्ये नेहमी लिहितात पण नाही आज मी गौरव राहायचं. उपवास गुरुवार शनिवार भविष्य उपवास सभा संघारे मुकारे या सगळ्या गोष्टींवर माझा विश्वास नाही. पुरी बाईला हसवायला अक्कल लागत नाही. पण वेळ छान केला आणि पुरे झाला हसवा बस. तुमच्या स्वप्नांचा टाळका आकाशाला भेटलं खरं पण पायाखाली जमीन सरकू देऊ नका. तुमचं म्हणणं बरोबर आहे. स्वप्न कोणी लपवू नये. स्वप्न सत्यात आणण्याचा प्रयत्नही कोणी करू नये. कुठं आणि तुम्ही कुठं दोघात 20 वर्षाचं अंतर. खरंच म्हणजे सारे भक्ती देखणे आणि रुबाबदार असतील नाही. रतनचे मिरचीचे बिल बनवायचं तेवढा चेक लिहून द्या म्हणजे मग सकाळी वरिष्ठ गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आनी शिवानी सांगेलकार. व्हॉलीबॉल वर्ल्ड आणि व्हॉलीबॉल आंतरराष्ट्रीय संघटनेन FIVB आणि प्रायम व्हॉलीबॉल लिगा वांगडा भागीदारी केल्या. ही भागीदारी करून 2 वर्सां खातीर मेन्स क्लब वर्ल्ड चॅम्पियनशीप हे आंतरराष्ट्रीय व्हॉलीबॉल सर्तीचे यजमान राष्ट्र म्हूण भारताचे नाव जाहीर केलां. पळयात. व्हॉलीबॉल क्लब संवसारीक सर्त सुमार 2 दशकां पोरणी आसून तातूंत संवसारभरांतल्या दादल्यांच्या वेवसायीक क्लबांनी संवसारीक जैतिवंत पदवी आनी सुमार $350,000 इनामांचो वांटो मेळोवपा खातीर सर्त केल्या.
FIVB आणि CVC कॅपिटल पार्टनर्स हांणी मेळून व्हॉलीबॉल वर्ल्ड स्थापन केला, जो व्हॉलीबॉलांत नवनिर्माण आनी गुंतवणूक घडोवन हाडटा. ही चॅम्पियनशीप 6 ते 10 डिसेंबर 2023 ह्या काळात जातली. येजमान शाराची घोषणा ह्या वर्साच्या निमाणे कडेन जातली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. या सप्तकात चढावत तापमान 35 डिग्रीच्या लागसार पावतले. बिरेस्तार मेरेन चढावत आनी उणें तापमान 2 डिग्रीन वाडू येता. त्या उपरांत परतून शुक्रार शेनवार मेरेन तापमानान 1 ते 2 डिग्रीन उणाव जाणवतलो. पळयात. बुधवारा फांतोडेर हलके धुके पडटले. उपरांत हवामान नितळ उरतलें. सांजे वेळार कांय वाठारांनी कुपां दिश्टी पडटलीं. चढावात आनी उणें तापमान 34 ते 22 डिग्री सेल्सियस उरतलें. मन्नार आनी कोमोरीन वाठारांनी हवामान अशांत आशिल्ल्यान बोट धन्याक खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. शेनवार मेरेन हवामान अशांत उरपाची शक्यताय आसा. 4 तारीख मेरेन हवामान सुकें. बुधवारा कांय वाठारांनी दाट दव. बुधवारचे चढावात आनी उणें तापमान 34 ते 22 डिग्री सेल्सियस. बिरेस्तार मेरेन चढावात आनी उण्या तापमानात 3 डिग्रींनी वाड. 4 फेब्रुवारी मेरेन बोट धन्यांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या हाच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.